papetum sugli ekazayam deva mogakayam deva udolaikum jivit papetum sugli ekazayam deva मोगाळ बाबा भयणानो दर एका दिसा देवाची कृपा देवाची बरेपणां देवशी मे नासतना आमच्या जिवितान उक्तेपणी दाखयता हो सोबीत सुंदर दीस हे मिसाचें बलिदान हे जावन आसात ल्हान ल्हान घोडितां देवाच्या मोगाची सगलें बरें देवा लागच्यान एकता म्हूण ओळखून घेवन सगल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी दिनवाशी काळजान ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज आमी साद्या कालाच्या 33व्या सातोल्यांत आसाव आनी बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचे दोबाचीक दाखोवणेचो दुसरो दीस आमी समोर उमताव आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोडसाण चाकुया आमचे माय भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा मनशाक उतर गोरवाक दायेन उतर जीव दिता आनी तेंच उतर मनशाचो जीव काडटा उतर जिवितान फुडें वचूंक स्फूर्ती दिता तशेंच कुडींत भिरांतूय हाडटा देवाचें उतर काळजाचो संतोष देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड देवाचें उतर जिणेचो विस्वास जो देवाचें उतर दिसपट्टी वाचता ताचेर नियाळ करता आनी आपल्या जिवितान पाळटा ताचें जिवीत आतवेंच आसा आज हो सोबीत विशय नियाळतना देवाचें उतर वाचूंक आनी ताच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आमकां पवित्र आत्म्यार बोर म्हूण बागियोन फ्रांसीस शावेराचे विनोवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया मोगालिश्तानो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आयज आमी देवाच्या उतराचे नियाळ करतले देवाचें उतर जावन आसा बळिश्ट आनी ताचें उदाहरण आमकां सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान पळयता इनास ते लॉयला जेन्ना देवाचें उतर ताका उक्तेपणी सांगता की तें उपकारता आख्खो संवसार सोडलोय पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार ह्या उतराचेर तो आपलें जिवीत बदलता दर एका दिसा आमकां सोयीक मेळटा देवाचें उतर वाचूंक पूण जायते फावटी आमी हें उतर वाचूंक आळसाय केलें आमी आयकल्लें उतर आमच्या जिवितान आमी वेव्हारांत घालूंक ना आमचें जिवीत बदलणी करूंक ना हे भाशेन आमी देवाच्या उतराचो फळ आमच्या जिवितान खरेपणी अणभवूंक ना ह्या उतराक आमी मान दिवंक ना आमी पातो कादारला देवाक आनी पेल्याक दुखयला आमच्या चुकीची दूख धरुया आमच्या पातकाचें बोगसोणें मागून सगलीं सांगाता म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Christe eleison
ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसांवां बापा मुखार दवरुया. पयले सुवातेर सोय घेवया देवाक आर्गां दिवंक आनी दिनवासूंक ताच्या उतरां पासत. देवाचें उतर जायत्याक आमकां मार्गदर्शन जालां. आमच्या कोश्टांनी आमकां घोटाय दिल्या. आमी सांडल्या पळय तेन्ना आमकां बुजवण दिल्या. ह्या देवाच्या उतरां पासत देवाक आर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत जर कसलोय प्रश्न आसा, कसली आडखळ आसा, पिडा रोग आसा जाल्यार तो उक्तेपणी ह्या वेळार बापाक सांगुया. देवाचें उतर आमकां आमच्या काळजाक देवाची खबर घेवन येता. जायते फावटी देवाचें उतर आमकां आमचें जिवीत बदलूंक आपयता. असली बदलणी म्हज्या जिवितांत जाय जाल्यार कृपा मागुया. आयज आमी बाग्यो सिसील आंकवार आनी रॉक साक्षी हिची परब सबरबतात. ती जावन आसा वाजोंत्रां वाजयतल्या गायतल्यांची आस्कारी. ही आमच्या वाजोंत्र वाजयतल्या गायतल्या बाबा भयणां पासत देवाक आर्गां दिवया. तांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूया. आमकां जण एकल्याक देवान खेरीत गूण दिल्यात. ह्या गुणांतल्यान देवाची तूस करूंक, देवाचें उतर परगटूंक कृपा मागुया. देवा आमच्या बापा, बागिवो सिसिल्याच्या समोरमणा दिसा आमी करता त्या मागण्यांक दोयाळपणी कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कोश दोग सोसूंक आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतालो. त्याच संतोशान आमची काळजां भरून आसच्याक आमचे दिसा दिसाचे कोश्ट जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताच्या सगल्या घोडितांनी तुजी वाखाणणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सोमिया तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवावान सरकार थावन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबे आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवलो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवलो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटान तो आंबट करतलो, पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवलो घेतलो आनी खेलो, आनी तो म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिळ्ळ्या उपरांत पोटांत आंबट आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनी एक पावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पातशायां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. म्हणुया, तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगली दोन गिरेस्काय मेळ्ळोले परी तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. म्हणुया, तुजे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुप्या भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयलेली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. म्हणुया, तुजे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खुशी म्हणल्यार सासणाचे दायज, तीच
म्हज्या काळजाचो संतोष. तुज्या आज्ञांक आशेवन खोशेता म्हजें ओड्डें, तोंड जाता उक्तें. म्हणया तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत भितर सरून थंय विकतावल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो. म्हजें घर मागण्याचें घर अशें बरयलोलें आसा, पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. आनी दिसपटी देव मंदिरांत शिकयत आसलो. मुखेल याज्ञीक, शास्त्री आनी पोरजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले, पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां सोजमो नासलें, कित्याक लोक ताची उतरां आयकून भुल्लोलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या सेवाधर्माचो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाकूय. मोगलिश्टनो, जरी तर आमकां कळोंक जाय एक पदार्थ वो एक डीश गोड जाल्यार ती आमी चाखची पडटा. आमकां दोळ्यांतल्यान तिची गोडसाण दिसची ना. आमचो अणभव हें सांगता. जायते फावटी जें दोळ्यान बरें दिसता तें रुचीक आसोन, आनी जें दोळ्याक बरें दिसना ताका थोडे फावट रूच आसता. आमकां सगल्यांक कितें ना कितें आवडटा, कसलो ना कसलो पदार्थ आवडटा, आनी ही आवड साट करून येना. पूण आमी जायती भाशेचें खाण खाता आनी तेन्ना की आमकां कळोन येता हें म्हाका आवडटा, हें म्हाका आवडना. वी सिलेक्ट थ्रू ट्रायल एंड एरर. आनी जेन्ना आमकां कितें बरें लागता तें आमी बोगोर बोगोर आमी रांदता आनी तें रुचीन खाता. मोगलिश्टनो, हें बरे भाशेन सोजमोवपाक आमचो अणभव आमी पळोवया. आमकां सगल्यांक तोरां आवडटात, बिमली वो आमसाण. जेन्ना हें उतर हांव म्हणटा तेन्ना म्हज्या जिबेक रूच सुट्टा. आनी हें घडटा कित्याक हांवें हो अणभव घेतला. जी मनशां गांवांत रावतात आनी 30 वर्सां वयर आसात, तांणी भुरग्यापणार हे वस्तू खाल्यात आनी ही रूच तांच्या जिबेर आजून खेळटा. पूण जरी तर आमी शारांतल्या मनशांक हीच गजाल सांगली आनी ही तोरां सारकी दांत चिल्लायतात तसलीं आंबट आसतात अशें म्हणलें जाल्यार तांकां घडयेक सोजमोतलें. पूण हो अणभव तांकां आसचो ना, कित्याक तांणी केन्नाच हें चाखूंक ना. मोगलिश्टनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता कशी भाशेन भाग्योन जुवांव ह्या उतराची गोडसाण आमकां सांगता.
आमी जाबाब बरे भाशेन आयकला जाल्यार तो आमकां स्तोत्रांतल्यान 119 स्तोत्र 103 वोल्ट तातूंत मेळटा की देवाचें उतर जावन आसा मोवा भाशेन गोड. मोगलीशनो आमी जायते फावटी जायत्या लोकांक मेळटा आनी तांचो अणभव देवाच्या उतरा विशीं वेगवेगळो. थोडी म्हणटात देवाचें उतर आमकां बळ दिता. ही मनशां जीं असोकताय सोंसतात तांकां तांचे असोकतायेन देवाचें उतर बळ जाता. जायतीं म्हणटात देवाचें उतर मार्गदर्शन दिता. जीं मनशां सांडल्यान तांकां तें मार्गदर्शनाची एक मिन्स जाता. जायतीं जाणां जीं निराशी आसात, जांकां दिसता कोणूच आपलो मोग करिना, तांकां दिसता हें देवाचें उतर जावन आसा एक मोगाची चीट जी देवान आमचे पासत बरयला. पूण मोगलीशनो जायत्या जाणांक आमकां हो संबोवन देवाच्या उतरा लागीं तितलो गोट ना. कोणूच म्हणूंक जायना की देवाचें उतर म्हाका दर एका दिसा गिरेस्त कोत्ता. कित्याक आमी जायते फावटी देवाचें उतर वाचूंक ताचें नियाळ करूंक फाटीं रावता. आनी हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार देवाचें उतर जाता एक आरसो जातूंतल्यान आमचें जिवीत देवान कित्या पासत घडलोलें तें आमकां दाखयता आनी कशे भाशेन हांव ही संदी ओगडायता हाचोय उगडास करता. दर एका दिसा देवाचें उतर म्हजें जिवीत बदलूंक म्हाका आव्हान दिता. आमी हेब्रेवेंत बरयले चिटीन 4थ्या आवेस्वरान 12वे वळीन आमकां अशें मेळटा. देवाचें उतर जावन आसा पाजलोले तोरसाती भाशेन जे कोतमो आनी कूड आसपास वित्ता. हाका लागून जायतीं जाणां आमी देवाचें उतर वाचूंक ताची गोडसाण चाखूंक फाटीं रावता. मोगलीशनो आमी सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत नियाळ्ळें जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 16वे आवेस्वर 20 आनी 26 वोल्ट आख्खो संवसार तुवें जोडलोय पूण तुजो आत्मो इबाडलो. हें देवाचें उतर जेन्ना इनास्ते लॉयला ताका सांगता ताचें जिवीत तो बदलता. आयज मोगलीशनो आमकां हीच गोडसाण चाखून आमचें जिवीत बदलूंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. तर आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितांत 3 संवयो आमी आपणावया. पयले सुवातेर देवाचें उतर वाचूंक दिसपटी आमी प्रयत्न करुया. वदें वर नाका 5 मिनटां तरी आमी देवाचें उतर वाचूंक प्रयत्न करुया. हे देवाच्या उतरांतली म्हत्वाच्यो वळी आसात त्यो आमच्या गिन्यानान आमी दवरुया. दर एका दिसा ताचो वापर करुया. दुसरी वस्त म्हळ्यार जें आमी कितें आयकता तें आमच्या काळजा आनी जिवितांत आमी रुजूत घालुया. जायते फावटी आमी देवाचें उतर आयकता खरें पूण आमच्या जिवितांत बदल कित्याक येना कित्याक आमी तें आमच्या जिवितांत आपणायना. तिसरी वस्त म्हळ्यार आमी जायते फावटी इंटरनेट आनी हेर वस्तू दुसऱ्या वस्तूंक वापर करता. आयज आमी इंटरनेटाचो उपयोग करुया हें देवाचें उतर वाचूंक ताचें नियाळ करूंक आनी ताची समजूणी घेवंक. मोगलीशनो जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन आमच्या हातांत चलतले तेन्ना आमचो रस्तो उजवाडीत जातलो. तर आयज जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता जिवन जेजू ह्या आल्तारार येतलो देवाची कृपा मागुया. दर एका दिसा देवाचें उतर वाचुया ताचें नियाळ करुया तो आमच्या जिवितांत आपणावया आनी आमचें जिवीत ह्या देवाच्या उतरांतल्यान गोड करुया. आनी हीच गोडसाण आमी आमच्या चालत्या जिवितांतल्यान आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान आनी आमच्या दोयाळ कोन्यांतल्यान दुसऱ्यांक परगटुया आनी आमचे परगटणे वरवीं देवाची भुरगीं आमी जावया. तर हीच कृपा आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सगलीं उबी रावया. आतां काय आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष. आमच्या उत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर कोल नियाळ करून आनी ह्या देवाच्या उतराच्या गोडसाण मोगान आपले पोरजेक शिपडावंक ताका केरीत कृपा मागुया. जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचो फायदो
काडिनासतना देवाचें उतर आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालून आनी देवाचे बिरांतेन पोरचेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी गोठाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जेजू, तुजी उतरां जिणेचो विस्वास. सगल्या आमच्या क्रिस्ती बा भयणांनी देवाचें उतर दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वाचूंक, ताचेर नियाळ करूंक आनी आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालून देवाची केरीत करपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जेजू, तुजी उतरां तानेलेल्यांक उदक. बागियोंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण बरे भाशेन जावंक आनी हातूंतल्यान आमचे जिविताची नवसोरणी जावंक देवाचे उतरांतल्यान तान भूक वाडोवंक देवाचो केरीत आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बो सुर्गींच्या दोयाळ बापा, आमी तुका आर्गां दिता दिनवास जावं. हें देवाचें उतर तुवें आमकां सोंपेपणीन फावो केलां. आमच्या माय भाशेन तें वाचूंक तुवें आमकां दिलां. ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर तुका दिनवासता आसतना आमचें जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणें आकारूंक तूं आमकां आदार दी. आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कांय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्या. ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. मोज्या बाबा भयणानो, हें मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कर. सांत सिसिलिया तुज्या भोक्तिनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासलें की ह्या मोगाच्या बोळान तिणें आपले कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओंत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. Oia și amicu nu favor.
सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काळ्यान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सिसिलिया तुझ्या रोग साक्षीनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पुरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सोपूर्णायेन पोरजोळायताय देखून सोर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोन तोरी संतोषान तुजी स्तुती गायता मोगलिश्तानो हो पवित्र वेळ ह्या वेळार ह्या आल्ताराचेर ह्या साद्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू खोरेपणी हाजीर जाता आमची गरज ताचे मुखार दवरया घोडयेक आमकां कोणें आपले पासत मागूंक लायला घोडयेक म्हाकाच मागण्याची गरज आसा ह्या वेळार आमची इंतेसांवां बापा मुखार दवरुया बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक Bavartaco gut por gotuja. Sumia Jesu, ami ondo katao, ami ekashin klepietao, title pauti, tu voi povan Jesu, ami tuce moron.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतोले आमा सोबेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव आमच्या गोंवडी बापा, सिमियांव पी फेर्नांडीस आमच्या आदारी गोंवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बाग्योन जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती बाग्योन दोरदुता सा फ्रांसीस शावेर पांच जुजे वाज आनी सोरपाले तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोरी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मोगरिश्टांनो, देवाच्या उतराची गोडसाण आमी चाखल्या उपरांत ती आमकांच दवरूंक न्हय पूण ती आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पुरगोटूंक आयज आमकां आयचो सेवादोर आपयता. तो दर एका दिसा मेळटा तो सोयगाचो फायदो घेवन देवाचें उतर पुरगोटूंक आमी वावरूंक आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी बी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवसाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश घाल आनी तुजे खोशये पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जीवन जेजू जो स्वर्गांत आनी ह्या संवसारांत आमच्या मोगा पासत ताणें जोल्म घेतलो. ताणें देवाचें उतर न्हयच फकत उतरांतल्यान पूण कोन्यांतल्यान पुरगोटलें. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism
in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. Pracuja. Sorvespora आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवन सिसिलिया तुझे भाग्यवंत रोग साक्षीनीक तुझ्या सेवेंत विश्वासी आनी कोश्टा मोरनान सोयतीवंत तुवें केली. आमी सेवल्या त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान गोटाय आनी सोयतीवंत कोर. ह्या मी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी. सोगलीं बसूया. आयची मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री जोनस डिसोजा हाका आमी दिनवासता. तशेंच आमच्या गोंयान पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लेजीन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडोल घातलेलें आसा, थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 वेर सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद जातलो. 24 वेर आयताराक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच त्या आयताराक आमी क्रिस रायाची दोबाजीक परब समरमता. त्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वरांचेर, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033
हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्यो. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागियोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागियोन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. São Francisco